Namaskaru. How Urmila Prabhu, an international storyteller and story coach, तुमगेल खातीर एकच लायक इंटरेस्टिंग काणी घेऊन आयल्या. ही काणी मिगेल घोव हांव आनी मिगेल माय. एक 20-25 वर्स फुडें आसता ही काणी. दिवाळी वेकेशन हांव स्कूल टीचर. मस्त पेपर्स म्हाका करेक्शन करूंक. हांव कसो करचें म्हळ्यार सकाळीं फुडें उठाचें. घरची काम मागे उठ करचे आणि दनपारा सकाळच्या न्हिदतरी हांव एक 2 घंटला इतल्यान केले पेपरात दाळ घेवन बसचे आणि पेपर करेक्ट करचे. दिवाळी येवच पयलीं कसं म्हळ्यार घरकाम करता, घर क्लिनिंग, सोयरी येताची. सकाळ येताना मस्त टायम उणे 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 जाता. करेक्शन करची टायम उण जाता. बिगर टेन्शन मस्त 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 जाता. मग एक वेळ दिवाळी जातरी हांव एक 2 घंटले पेपर तपासचे बसचे. 4:15 ते हलची ना आणि मायके सुरेख सांगून दवरचे, मायने तुम्ही मिगेल कुडान 2 घंटे येवचे ना. इत्या म्हळ्यार म्हाका डेली टार्गेट असता. त्या मिगेल पेपर करेक्ट कोण जावकाची ना जाल्यार गेल्ली. त्यामुळे फर्स्ट डे सुरे दिवस ओपनिंग डे तुजी कसं आमच्या स्कूलाचे तेदान एक आशिल्ली म्हळ्यार एक रिवाज. फर्स्ट डे पेपरात दाळ घेवचे, व्हरचे, सबमिट करचे आणि ओपन हाऊस आसचे. त्या दिवसूची पेरेंट्स येताचे सकट पेपर पळोवचे. मागीर एक विकान रिजल्ट दिवचे. अशें आसतना म्हळ्यार फर्स्ट डे ओपनिंगाकच मिगेल पेपर 100% करेक्ट कोण जावका. आसतना दनपाराचे मायन हांव करेक्ट करूं बसताना मायन मिगेल फुडें येवचें आनी हांव बसता मिगेल टेबलार. हांव मिगेल पेपर करेक्ट करता आसता. माय येवचें आनी मिगेल मायन पिडी पिडी उलोवचें. पेपर करेक्ट करता. माय थंय रावल्या माय उलयता आसता. हांव मायक सांगता. मायक दिसता हें. मायक पेपरात दाळ दिसतना मायक मिगेल कश्ट कळना. एक दिवस म्हाका आयलो खूब. हांव मायक सांगलें, माय तुमकां सांगलां ना की म्हाका ह्या पेपरात दाळ आस. ह्या वीक भितर सक्कड मिगेल पेपर करेक्ट कोण जावका. प्लीज मिगेल ह्या 2 घंटे बिलकुल उलोवनकाची म्हणलें. मिगेल धुवेक 3-3.5 वर्स आसता. मिगेल कुडान तूं आशिल्ली. माय न्हू चमकली. ती आयली. अम्मा म्हणली ती. हां चेडा. मिगेल ऑलरेडी मात्ते आउट जाल्ले. हां चेडा म्हण तिका. बापो मारलें मन वायट जाल्लें दिसता. दुख्ख दिसता. तूं इतलो हडान उलय म्हूण. म्हाका एक जाल्लें तेदाना देवा म्हणलें ही चिली कुडांत आशिल्ली, पळयत आशिल्ली, आयकत आशिल्ली सकड. हांव म्हळें कसो शिक्षण दितलें हांव मिगेल चेड्याक. पूण मिगेल मनांत म्हाका एकदम जाल्लें एक कांचाळ्या वाजयल्या वरी जालें. हांव म्हणलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें हांव शिकिल्ली सायकॉलॉजी स्टुडंट आशिल्ली तेन्ना म्हाका अनुभव जाल्ले की चिल्ड्रन जस्ट डोंट लिसन विथ देयर इयर्स. चिल्ड्रन लिसन विथ देयर आयज टू. हाजे अर्थ म्हळ्यार आमी हड्डाना घरकाड आसतना मस्त विचार करून आमी सकाळ बिहेव करता. त्यामुळे आमी केल्ले तशींच चेडूं पळयताची, आयकताची आणि तशींच बिहेव करताची. ह्या एकदम व्हड हांव शिकलें मिगेल दुवेकरेना की कशी आय हॅव टू बी सो वेरी
careful. At every step that I take, I behave. तुम कशी कसले एक एक्सपिरियन्स येऊनच का वैनावा खंडित त्या एक्सपिरियन्स प्लीज शेअर करायची त्या म्हणाली हांव कसले इंटरेस्टिंग एक्सपिरियन्स असलेली हांव त्या काणये रुपांत तुमक क्रेडिट दिवन हांव त्या शेअर करता. आय होप इट्स ओके विथ यू. आणि काणी कशी लागली खंडित म्हाका तिळशी कॉमेंट बॉक्सांत तू. आणि काही सबस्क्राईब कर न्ही जाल्यार विसर नकाची सबस्क्राईब करच्याक, लाईक करच्याक, खंडित खंडित लाईक करायची. आणि या बुक ब्रिंगिंग अप अ वेदांतिक मदर खंडित वचून म्हाका तिळशी. थँक यू.